नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमी एक म्हत्वाचो विशय घेतला, तो पश्चिम घाट क्षेत्रांतल्या इको सेन्सिटीव एरियाक लोक विरोध कित्याक करतात. आनी आज आमचे बरोबर आसात दोन म्हत्वाचे मानेस्त. सांगे भागांतल्यान आयल्यात ॲडवोकेट आनंदबाब गांवकार. तुमकां हे कार्यावळीत हांव येवकार दिता. आनंदबाब ह्या विशीं जनजागृत करीत आहात. ताणें एक आंदोलनांनी वांटो जाल्लें आसा. आनी आमचे मदीं आसात आमचे मित्र आनी पर्यावरणवादी सामके नेटाचे खडेगांठ झुजारी राजन बाब केरकार. राजन बाब, तुकाय बी हे कार्यावळीत हांव येवकार दिता. इको सेन्सिटीव झोन आमी पश्चिम घाटान भितर आसात. तुमकां सांगतात गोंयान भितर 5 अभयारण्यां आनी 1 राष्ट्रीय उद्यान आसा. खोतीगांव, नेत्रावळी, म्हादई, महावीर, बोंडला आनी मोलें हे एक राष्ट्रीय उद्यान गोंयान आसा. आनी ह्याच्या देगेर जो पळय भाग आसा 1 किलोमिटर भाग, तो प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून दवरला. आनी तो इतल्या खातीर दवरला की रानवटी जनावरां हांचें संरक्षण जावचें. इतलेंच न्हय तर फॉरेस्ट कवर कमी कमी जायता, ताजेर मोठ्या प्रमाणाचेर हावळ येता. ही हावळ ना जावची आनीक हे संबंद जे पळय इम्बॅलन्सीस जाता ते इम्बॅलन्स आडावचे. हांव सगळ्यान पयलीं मावतां आनंद गांवकार तुमचे कडेन की तुमी हो एक बरे नितळ हेतून तयार केल्लो कायदो. नितळ हेतून सुप्रीम कोर्टान म्हणलां की सुप्रीम कोर्टान 22 जुनाक हो निर्णय दिल्लो आसा. आनी ताणें म्हणलां की इट्स मॅन्डेटरी, कायदेशीर बंधन आसा इको सेन्सिटीव एरियाज 1 किलोमिटराच्यो आसपाकूच जाय. इतले सगळे सांगिल्ले आसून ताजे संदर्भात इतले वर्ष चर्चा जावनूय तुमी इको सेन्सिटीव झोनाक विरोध कित्याक करतात? सुरवातेक जर सांगत हय जाल्यार 2014चें हें नोटिफिकेशन जें मेयाक आयिल्लें, हय तें नोटिफिकेशन जरी इको सेन्सिटीव झोनाचेर आयलें तरी इको सेन्सिटिव्हा बरोबर जे पळय गायडलायन्स आसात त्या गायडलायन्सा प्रमाणे सरकारान एक पब्लीक हियरींग प्रत्येक विलेजीक दिवपा जाय आशिल्लें. पूण तें पब्लीक हियरींग जाली ना, त्या खातीर लोकांक समजलें ना आनीक विशय तो लोकां पर्यंत पावलोय बीन ना. पूण जेन्ना 2019 परत एकदां हाजेर विचार जालो विशयाचेर, त्या वेळाचेर ऑक्टोबर 2019 जेन्ना हो विशय आमकां कळ्ळो तेन्ना आमी हाजेर चवकशी केली. चवकशी करतकर आमकां हे 2014चें पळय नोटिफिकेशन आसा तें नोटिफिकेशन हातां पडलें. तें नोटिफिकेशन जेन्ना आमी वाचून पळयलें तेन्ना ताजेर कांय रिस्ट्रिक्शनां जे विलेजी पळय रावतात त्या लोकांचेर येवपाक शकतात हाजी जाणीव जातकच आमी हो विशय मुखार व्हरचो अशें म्हणून विचार केलो. तुमकां इको सेन्सिटीव झोन नाकाच काय तो मर्यादीत प्रमाणांत ना, आमी इको सेन्सिटीव झोन नाकाच अशें म्हणलें ना. जेन्ना 99 जेन्ना पळय वायल्ड लायफ नेत्रावळी जेन्ना पळय मार्क जालें त्या वेळाचेर सुद्दां सरकारान कांय आश्वासन दिल्लीं की जे लोक हातूंक वायल्ड लायफान भितर आसात त्या लोकांचें वेवस्थीतपणे संरक्षण जातलें अशें म्हणून. पूण परिस्थिती मागीर ताच्या विपरीत जाली. त्या खातीर एक पयलींच अलार्म अशें म्हणून आमी 2019 नोव्हेंबराक म्हाका दिसता की आमी सीएमा कडेन 2 फावटी रिप्रेजेंटेशन दिलें. आमची रिप्रेजेंटेशन इतलें आशिल्लें की आमच्यो प्रायवेट ज्यो पळय लँड आसात, आमची जमनी स्वताच्यो ज्यो आमच्या जाणटेल्यांनी इतलीं वर्सां कसून दवरिल्ल्यो त्यो जमनी आमकां जाय. आनी त्यो जमनी आज सरकारान प्रायवेट लँड म्हणून मार्क केल्ले आसात. प्रायवेट लँड म्हणली की ती आमची जमनीचेर परत एकदां रिस्ट्रिक्शन जाली. पूण हे काही जे मुद्दे आसा पळय न्ही, हे मुद्दे घेवन आमी सरकारा मुखार मांडले. आनी त्या वेळाचेर 19 जेन्ना आमी सीएमा कडेन जेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएम आशिल्लो पळय त्या वेळाचेर आमी विशय जेन्ना दवरलो तेन्ना ताणें आमकां सविस्तर सांगिल्लें की ह्या विशयाचेर आपूण चर्चा करतलो, तुमकां कसलेच त्रास पडूंक दिवचो ना. पूण परत एकदां मागीर कोविडा लागून हो विशय मदीं थंड उरलो. आज जेन्ना जुलयान जेन्ना परत पळय नोटिफिकेशन आयलें की 60 डेजाचो टायम दिलो, तातूंत मदीं ऑब्जेक्शन घालपाक जाय म्हणलें. त्या वेळाचेर आमी परत एकदां गांवांनी मिटींग घेवन आमी दिसलें की खंय तरी एक ऑब्जेक्शन घालूं जाय, हाजेर परत एकदां विचार जावपा जाय म्हणून आमी 28 ऑगस्टाक आमी तें आमचें ऑब्जेक्शन अशें म्हणून आमी एक लॉन्च केलें. ताजे नंतर सुद्दां आमी परत आमचे लोकल जो पळय सुभाष फळदेसाय मिनिस्टर आसा ताचे कडेन आमी अपॉयंटमेंट घेतलो. ताकाय बीन आमी मेळ्ळे. ताका मेळून हो विशय आमी परत एकदां डिस्कशनाक घेतलो की ह्या विशयाचेर कितें तरी जावपा जाय. जशें पळय जालां तशें चलूंक उपयोग ना. पूण जशें पळय तुमी सांगलें की 1 किलोमिटराचो जो बफर झोन अशें म्हणला, पूण आमची रिवण विलेज आनी कोळम विलेज म्हाका दिसता हार्डली 10 किलोमिटर भायर पडटा. तरी आसतना आमकां तातूंत भितर इन्क्लूड केल्ले आसात. म्हणटकच तांकां जर सरासरी जर इन्क्लूड केले जाल्यार म्हाका दिसता ऑलमोस्ट डेव्हलपमेंट जो पळय म्हणटा कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज म्हणया किंवा रोड डेव्हलपमेंट म्हणया किंवा अदर एक्टिविटीज म्हणया ताजेर 100% खंय तरी रिस्ट्रिक्शन येतलें अशें आमकां दिसलें. त्या खातीर आमी विरोध अशें म्हणून न्ही, पूण सरकारा कडेन आमगेले एक डिमांड दवरलो की हाजेर क्लॅरिफिकेशन एक तर येवचें आनी आमकां ह्या संकटांतल्यान भायर काडचें, इतलोच मुद्दो आशिल्लो. हो मुद्दो तुजे प्रतिक्रिया म्हाका जाय. ह्या संदर्भात सांगचें म्हणजे गोवा सरकार जे आसा ते इको सेन्सिटीव झोन आसूं किंवा वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसूं ह्या संदर्भात संदिग्ध अवस्था आसा. पयलीं पासूनच तांकां स्पश्ट ना बाबा आमकां कितें करपाक जाय. आनी
त्याच्या माथ्यार म्हणजे जे वन खातें आसा हे वन खातें पुराय तरेन चुकीच्या पद्दतीन काम करता. वन खात्याचे अधिकारी जे आसा IFS ऑफिसर आसता त्यांचे कर्तव्य आसता की लोकांक वचून बाबा सांगपाक जाय की हे जंगल राखीव क्षेत्र आसा, तेतून अमूक अमूक नियम आसा. हे कितेंच तेंच्यांनी जनजागृतीचे लोकजागृतीचे जे अभियान आसा ते पुराय तरेन तेंच्यांनी करूंक ना. आनी तेका लागून म्हाका दिसता गोंयान ह्या संदर्भात लोकां भितर जो विरोध आसा तो विरोध निर्माण जाल्लो तुम्ही आसा. म्हणतात की आता म्हणजे आनंदबाब गांवकार जो पळय उलयता सांगेच्या लोकांचे त्रास जेन्युइन मानता तूं? सांगेच्या जे आदिवासी समाज आसा तेंचे जीवन हांवें पळयलेलें आसा. नेत्रावळी अभयारण्य जेन्ना 99 जाले तो प्रस्ताव जो आसा तो प्रस्ताव खरें म्हणजे आमीच मांडलालो. बॉम्बे नॅचरल रिसोर्स सोसायटी म्हणून जी आसा संस्था मुंबयची, आनी गोंयांतले कांय जे पर्यावरण क्षेत्रांत काम करपी लोक आसा तांकां दिसलें की गोंयचे भवितव्य सुरक्षीत दवरताले जाल्यार म्हणजे उत्तर गोंयांक पुराय उदकाची पुरवण करपी 43% लोकांक उदक ज्या न्हंयतल्यान मेळटा ती म्हादय जर सुरक्षीत रावली आनी त्या अर्दान दक्षिण गोंयांक जुवारी न्हंय आसा, ह्या दोनूय न्हंयांचें अस्तित्व जें आसा हे नेत्रावळी आनी म्हादय अभयारण्याचेर आसा. हे अभयारण्य सुरक्षीत उरोंक ना, हांगासली रानां सुरक्षीत उरोंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की परिस्थिती हाताभायर वयतली. आनी म्हणून आमी हो प्रस्ताव मांडलो. आनी ताच्या उपरांत जेन्ना वायल्ड लायफ सँच्युरी जाली, वन्य अधिवास म्हणून तो जाहीर जाला, त्याच्या उपरांत मागीर डॉक्टर गाडगीळ समिती येयली, कस्तुरीरंगन समिती येयली, आनी ह्या माध्यमांतल्यान जेन्ना ESZ जालो तेन्ना पासून आमी तेचें समर्थन करता. लोकांचे प्रश्न आसा हे खऱ्यांनीच त्या भागान हांवें पळयलेले आसा की तांकां जायत्यो अडचणी निर्माण जाल्ल्यो आसा आनी ह्यो अडचणी निर्माण करपाक जे 150 काही अधिकारी आसा ते कारणीभूत ठरलेले आसा. तेंच्यांनी कायद्याचो जो व्यवस्थित आधार घेवन लोकांक पटोवन दिवपाक जाय आसले ते तेंच्यांनी दिल्ले ना आनी ताका लागून हे सगळो गदारोळ. राजन बाब, अडचणी तूं म्हणटा, आतां अडचणी ताणें उल्लेख केलो तो 2 रस्ते बांदपाक मेळपाना आनी बांदकामां करपाक मेळपाना. आता रस्त्याच्या संदर्भात सांगचें म्हणजे ह्या सगळ्या वाठारांत काही एक दोन गांव सोडले जाल्यार जायत्या गांवांनी डांबरी रस्ते जाल्ले आसा. आता लोकांक कशें आसता की कांय कडेन शॉर्टकट रस्ते जाय पडटा. हे शॉर्टकट कितले म्हणून काडटाले आमी ते आमी ठरोवपाक जाय. बाबा शॉर्टकट काडटा जंगल जर ना जायत जाल्यार त्या मिडास राजा सारकी जातली. मिडास राजाक कशें सगळें भांगरच जाय आसलें, मागीर निमाणी चली भांगर जाली तेन्ना ताका लक्षांत येयलें की आपणाक जे कितें वैशिश्ट्य मेळ्ळेलें आसा ते आपल्या अस्तित्वाचेर गदा हाडटाले. मनशान ठरोवपाक जाय आमच्या विकासा खातीर उदरगती खातीर कितली जागा जाय, कितले रस्ते जाय. रस्ते जर परते परते बांदपाक लागले म्हाका दिसता की परिस्थिती हातीभार वयतली आमच्या देशांतली. बरोबर. म्हाका आनंद बाब एक सांगात, तुमी बफर झोन आनी एकूण प्रोटेक्टेड एरिया किंवा अभयारण्याकच विरोध करतात? ना, सुरवातेक जेन्ना 99 जेन्ना अभयारण्य जेन्ना मार्क जालें त्या वेळाचेर ह्या पद्दतीचो इतलो मोठो विरोध जालो नाशिल्लो. कित्याक ते मोजक्यो विलेजी तातूंत भितर येताल्यो, पूण ते विलेजीचे लोक तातूंत भितर सुखान आशिल्ले. आतां सुद्दां ते सुखान आशिल्ले, पण हालीं म्हाका दिसता ह्या 15 दिसां भितर परत एकदां मुवमेंट चालू जालो की जे पळय आमी वेल्ले तुडवा साजणी म्हणून सगळ्यांक खबर आसतलें जे सारके हार्ट ऑफ द वायल्ड लायफां भितर येता. तांच्यो स्वताच्यो जमनी आशिल्ल्यो, स्वताच्यो जमनी भितर तांचे काही रोयिल्ले आशिल्ले. ते इतलीं वर्सां जाणटेले खावन आयले, ताची पिढी रोवपाक विरोध ना, तेच सांगतले. ऑनगोईंग एग्रीकल्चर अँड हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज अलाव. बरोबर, ताजेर हांव येता. जेन्ना तांच्यो प्रायवेट जमनी तातूंत भितर आशिल्ल्यो, इतलीं वर्सां ते जमनी वापरताले, पण आज त्या जमनीचेर फॉरेस्ट आपली क्लेम घालता. राजन बाब, हो इशू न्ही हांव परत 70च्या बाबतींत म्हणटा. हो जो पळय आरोप जाता की ह्यो जमनी आमची इतले वर्सां आशिल्ल्यो आतां फॉरेस्ट ताजेर क्लेम घालता, म्हळ्यार कितें? 1999 जेन्ना अधिसूचना येयली, अधिसूचना येयल्या उपरांत म्हाजी तर भुमिका अशी स्पश्ट आसा की 1999 पर्यंत लोक ज्यो जमनी भोगतात, ज्या जमनीन तेंच्यो बागायती आसा, ज्या जमनीन शेती आसा, त्या सगळ्यांचें संरक्षण जावपाचें हे म्हाजी स्पश्ट भुमिका आसा. आता त्याच्या उपरांत जेंच्यांनी अतिक्रमण केल्लेलें आसा ते खंयच्याच कायद्यान कायदेशीर जावचे ना आनी तशा पद्दतीचो प्रयत्न केलो जाल्यार ताका विरोध करपाचें काम जें आसा तें आमी करताले. आनी कांय लोकांनी हांवें आयकतां 70 भितर लोकांनी काजूच्यो बागायती 1999 नंतर केल्ले आसा. खरी खबर? ही पुराय तरेन खरी गजाल आसा. 99 न्हू, आयच्या दिसा जेन्ना त्यांच्या भागाचो प्रतिनिधित्व करपी मंत्री जालो तेन्ना पासून
इतली भयानक परिस्थिती जाल्ली आसा की तुम्ही जर वचोन एक निपक्षपातीपणान जर त्या सगळ्या डोंगराची परिस्थिती पळयशात जाल्यार डोंगर जे आसा ते खड्डायल्लेले आसा आनी म्हादय न्हंय जी आसा दर वर्सा ती म्हणजे खदूळ उदक हाडटा आनी मागीर एक भूस्खलन जालें लँडस्लायड जाली ह्या खंयच्याच गजालीचे लोक गोंयांत चर्चा करिना ही खूब दुख्खद बाब आसा की जंगलां उरली जाल्यार बाबा आमचें अस्तित्व उरतालें हो जो विचार आसा हो विचार खंय तरी दुर्बल जायत चल्लेलो आसा राजन बाब आतां घटना म्हणटा ताजे नंतर सुप्रीम कोर्ट म्हणटा म्हणटकीर हें जवळ जवळ आमच्या घटनेचेर अविश्वास न्ही की आमचे मंत्री आनी आमदार जेन्ना सोपूत घेतात मंत्री पदाचो तातूंत भितर घटने कडेन आपूण वचनबद्ध उरतलो हो एक मेन सोपूत आसता आनी तेच मंत्री अशे तरेचे हाका विरोध करतात हे कशें घटनेचे जे 48 51 ही दोन जी कलमां आसा तेंचें वाचन केल्या उपरांत बरयल्लेलें आसा की ते केवळ राजेंद्र केरकराचे कर्तव्य ना टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट वायल्ड लायफ इकॉलॉजी इट इज द बाउंडन ड्युटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अँड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया अशें आसतना ज्या पद्दतीन मंत्री उलयता ज्या पद्दतीन आमचे प्रतिनिधी उलयता हे पळयल्या उपरांत दिसता की आमी खंयच्या वेगळ्या देशान आसा काय कितें अरे ज्या लोकांचे प्रश्न आसा ज्या लोकांनी तुमकां निवडून दिल्ले आसा तेंचे प्रश्न सोडयात पूण त्याच बरोबर तांकां सांगात की ज्यो जमनी तुमी कसयतात त्या जमनीन तुमी शेतां करात दुसऱ्यो जमनी आसा तेचेर अतिक्रमण करून दुसऱ्या जमनींतली झाडां झोपां मारून जर आमी उदरगत करताले म्हटले आमी शेतां रोयताले म्हटले जाल्यार ते पुराय तरेन आमच्याच अस्तित्वाक कठीण जातले ॲडव्होकेट आनंद गांवकर बाब तुम्ही स्वता BJPच्या ST कमिटीचे एक वांगडी म्हत्वाचे वांगडी आसात म्हणजे तुम्ही सत्ताधारी पक्षा कडेनूय सामील आसात अशे वेळार म्हाका तुमकां एक सामको पॉयंटेड स्पश्ट प्रश्न करपाचो आसा तो असो की तुमचो स्थानीक आमदार ह्या संदर्भात थंयच्या लोकांचे समस्या कितें आहात हें पळोवपाक आयलां आमी जेन्ना पळय हो विशय व्हेलो आमदाराच्या मुखार आज आमचो मिनिस्टर आसा आमदार तेन्ना ताणें आमकां एश्युरन्स दिलें की आपूण हो विशय सविस्तर रिती CMा कडेन मांडटलो हातूंतल्यान कितें तरी सुटको काडपाचो प्रयत्न करतलो अशें म्हणून आश्वासन दिलें नंतर सुद्दां ताच्या उतराचेरच आमी बाकीच्यो मुगे ज्या गांवांनी पळय मिटींग बीन केल्यो त्यो ताच्या उतराचेरच केल्यो पण आतां जे पळय केरकार बाबान म्हणलें की जंगलाची नाशाडी करून शेत करप रस्ते करप बरोबर न्ही आमकांय मान्य आसा म्हाका दिसता जे लोक आमी आज स्वता हांव रिवण गांवांत रावता आमी रानां राविल्ल्या कारणान ही रानां जी पळय आसा ती आमगेल्या जाणटेल्यांनी सांबाळी रानां बरोबर आमी अशें म्हणनात की जंगल काप किंवा झाड काप आनी वेल्यान आमकां रस्ते करून दी किंवा आमकां शेत रोवपाक दी आमचें इतलेंच म्हणणें आसा की जें शेत आमचें इतलीं वर्सां पिढ्यान पिढी जे आमी रोयताले जी जमनी आमच्यो पिढ्यान पिढी आमचे कडेन आसात त्योच जमनी आमकां सांबाळूंक जाय बरोबर गव्हर्मेंटाक जमनी वचून आमी खंय अतिक्रमण करून आमी काजू घालिनात किंवा झाडां मारलिनात आमची जमीन जी उरूं जाय त्याच खातीर आमचो एक एज्युटेशन आसा म्हाका आनंद बाब हांव आतां रिवणा हो सदांच मानत येयला गोंयांतले दोन सगळ्यांत नितांत सुंदर अशे गांव एका अर्दान पिसुल्ल्यान दुसऱ्या अर्दान रिवण पूण दोनूय गांव मायनिंगान काबार जावन गेल्यात बरोबर तुमकां दिसता आतां की उरिल्लो गांवूय बी काबार जावन आमी म्हज्या लायफान तरी हांवें केन्नाच मायनिंगा सपोर्ट केलो ना व्हेरी नायस केन्नाच मायनिंगा सपोर्ट केलो ना आज इश्यू असो आसा की हांव सांग्यावेलो रावतां सांग्या रावून हांव गोमंतक गौड मराठा समाजाचो सांग्यावेलो अध्यक्षय बीन म्हणून आसा तेन्ना जे गांवची जे लोकांचे जे ST समाजाचे जे पळय कितें विशय आसात त्या विशयाचेर समज जर आमी जर लक्ष घालना जाल्यार त्या पदार बसून ताका कांय अर्थ ना अशें म्हजी जाल्यार प्रामाणीक मत बरोबर त्या खातीर 80% पॉप्युलेशन म्हाका दिसता जे पळय आज एफेक्टेड आसा ह्या झोना लागून ते ST पॉप्युलेशन आसा बरोबर न्ही हांव तेच म्हणटा न्ही गांवांतलो ST समाज हो रानाचेर वनाचेर अरण्याचेर अवलंबून आसता बरोबर थंयचें जे पळय कितें मेळटा ताजेर उदरनिर्वाह चलता बरोबर तो समाजूय चलपाक जाय आनी एका अर्दान रानाय सांबाळून बरोबर रान काबार जाल्यार हो देशोड थोडीक लागता आमी मायनिंगा संदर्भात बरयतना सदांच म्हणलां की ह्या लोकांक प्रोटेक्ट करपा खातीर मायनिंग नाका म्हणून एका अर्दान तुमी पूर्ण मायनिंग मान्यता दिली रिवणा भागांत रिवण कितें सुंदर ना म्हाका दिसता रिवणा जे पळय मायनिंग जालें विशय जरी सायडीन गेलो तरी एक थोडक्यान सांगता रिवणा जे पळय मायनिंग जालें त्या वेळाचेर सरकार काँग्रेसीचो आशिल्लो आनी आयलो गेलो त्या वेळाचेर मिनेट जालो बरोबर ज्या जाग्यार माल दिसता थंय उस्तिपाक चालू केलें ह्या खातीरच तें प्रकरण इतली वाडलें की आमकां रिवणच्यान सावड्ड येवपाक 1 वर लागू लागलें सारकें 15 किलोमिटर डिस्टन्स कवर करपाक 1 वर वचूं लागलें बरोबर हो अतिरेक जो पळय जाला पळय न्ही ते अतिरेकाचो हो फायनली इतल्याचेर पावलें की तें मायनिंग टोटल स्टॉप जालें आमी रिवणा केन्ना मायनिंगा सपोर्ट केलो ना ओके आनी सेकंडली दुसरो जर विशय जर घेत जाल्यार जमनी ज्यो पळय म्हणटा आमी किंवा आज आमचो जो पळय विरोध आसा तो विरोध सुद्दां एक रिस्ट्रिक्टेड हातूंत भितर आसा आमी फॉरेस्टाची जमनी आमकां दी किंवा फॉरेस्टाची जमीन आमकां मेळूं जाय म्हणून हो विरोध करतात अशातलोय भाग ना आमची स्वताच्यो पळय जमनी आसात त्यो जमनी आमकां खावपाक उसोवपाक मेळूं जाय प्रामाणीक मत आमचें परत परत तोच प्रश्न येता तांच्यो स्वताच्यो जमनी अभयारण्य एरियन किंवा ह्या
इको सेन्सिटीव एरियेन जर आसात ह्यो सरकारान तांकां तांचे अधिकार दिवप हें हो पयलें पावल आशिल्लें न्ही. खरें म्हणजे दोन्ही अभयारण्याची अधिसूचना काढल्या उपरांत सरकाराची जबाबदारी असली की जिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जाचो अधिकारी जो आसा फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर नेमून ह्यो प्रोसेस आसा ती करपाक जाय आसली. ती सरकारान परते परते अधिकारी नेमले पूण ते अधिकारी जे असले तांकां ते काम नाका, तांकां कामां दुसरी जाय. म्हणजे जो डेप्युटी कलेक्टर आसा जो कलेक्टर रँकाचो आसा तो म्हणटा हे काम कटकटीचें म्हाका नाका हे काम अशा पद्दतीन करता आनी ताका लागून हो विशय आसा तो अनुत्तरीत उरलेलो आसा. फॉरेस्ट रायट लोकांचे थंय रावपी लोकांक मेळपाक जाय. हय. आतां कितली वर्सां हो आतां विशय पेंडींग आसा? हय, कित्याक पेंडींग आसा? 1999 पासून आयज मेरेन हो पेंडींग विशय आसा आनी त्याच्या खातीर फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर हो गरजेचो आसा. खरें म्हणजे म्हादय खातीर सरकारान ते आजगांवकर राजेश आजगांवकर म्हणून असले तांकां नेमल्या उपरांतूच थंयचो जो प्रतिनिधी आसलो तेणीच बोवाळ केलो आनी तेणीच त्या जो नेमलेलो अधिकारी आसलो ताका फाटीं सरपाक लायलो आनी हो प्रोसेस. कारण कितें की फॉरेस्ट रायट आपल्या लोकांक दिवप आपल्या मतदारसंघातले हे खंयचेय लोकप्रतिनिधीची लागणूक. हय, पण ते कितें जाता की एकदां लोकांक जमनीची मालकी मेळ्ळी की मागीर मतांक वयताले जाल्यार लोकांक प्रलोभनां कसली दाखयताले तुमी. लोकांचे प्रश्न अनुत्तरीत उरलेत जाल्यार निवडणुकीन आमी बाजी मारूंक शकता हे तांकां बरोबर खबर आसा. म्हाका एक सांग आनंद बाब, तुमच्या भागान सांगे भागान लोकांक सगळे फॉरेस्ट रायट्स मेळ्ळ्यात? म्हज्या हाजे प्रमाणे मोजक्योच काही एक 25 ते 30 केसी हातूंत भितर तांकां सनद इश्यू केल्या ओके फॉरेस्ट रायटा अंडर. 2006च्यो ताजे नंतरच्यो केसी आज मेरेन कितल्योश्यो केसी पेंडींग आसा. अशें कारण पूण विशय कितें येता पळय हातूंत विशय काडला म्हणून सांगता की एक वटच्यान 2006च्या एक्टा अंडर गव्हर्मेंट म्हणटा की फॉरेस्ट रायटाचेर तुमकां जमीन दितलो. हय. आज तीच जमीन परत इको सेन्सिटीव झोना भितर गेल्ली आसा. ना पूण अशें राजन हें कितें म्हाका कळना. फॉरेस्ट रायट जेन्ना डिक्लेअर जाले तांकां तांचो रायट थंय त्या बफर झोनान किंवा त्या एरियेन वचून आपली कामां करपाक मेळपाक जाय. कारण ज्यो रिस्ट्रिक्टेड एरिया आसा तातूंत फक्त कमर्शियल मायनींग, सॉ मिल, इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, कळ्ळें तुका, हायड्रो प्रोजेक्ट्स इतल्याक हांकां मनाय आसा. बाकी सगळे तरेचे एक्टिविटीज केल्या ऑनगोईंग एग्रीकल्चर, सगळे तरेचे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट, ऑर्गॅनिक फार्मिंग, ग्रीन टेक्नॉलॉजी हांकां सगळे कडेन मान्यताय आसा. सगळी मान्यता दिल्ली आसा आनी देशभर जर तुम्ही पळयशात की जे ESZ आसा ते ESZान लोक आसा शेतां करतात, लोक आसा ते आपले सगळ्यो गजाली करतात. पूण कशें आसा की मुख्य मुद्दो जो आसा ज्यो 40 खाणी म्हादय आनी नेत्रावळीन फसलेले आसा ते जर ESZ जर उरले कायम जाल्यार तेंचें अस्तित्व जें आसा तें खूब कठीण आसा. आनी त्या शिवाय त्या परिघान आणखी ज्यो खाणी आसा तेंचेरूय निर्बंध येताले. कित्याक मोले जर राष्ट्रीय उद्यान आसा किंवा महावीर अभयारण्य आसा त्याच्या 1 किलोमिटर जर आमी धरलो झोन धरलो बफर झोन धरलो जाल्यार बऱ्योच खाणी ज्यो आसा त्यो चलोवंक शकच्यो ना आनी तेंचेर दोळो आसा. आनी त्यो जर तुजो राजन बाब तुजो एक गंभीर आरोप आसा. गोंयान भितर आमी आयकल्लें जवळ जवळ फाटलीं आतां 20 वर्सां अभयारण्यांतली मायनींग बंद पडलां. तुजें म्हणणें की ह्यो मायनी परत सुरू करपा खातीर कांय राजकीय फुडारी वावुरतात? हय, कांय राजकीय फुडारी वावुरता आनी लोकांचे आनी सरकारी अधिकाऱ्याचे लक्षय सुद्दां आसतना ते कांय जगांतलो मालूय आतां सध्या लंपास करपाचें चालू आसा. हो म्हणजे हें आतां बंदी आसतनाय थंय उत्खनन चालू आसा, थंय मायनींग चालू आसा. मायनींग म्हणजे तशें लिगली मायनींग ना पूण इल्लिगली लोक जे आसा ते काडटात भितरले व्हरतात. कारण अशें आसा की दुर्बल जेन्ना फॉरेस्ट ऑफिसर जाता, एक डेप्युटी कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्टराक जेन्ना आमी सांगता तेन्ना तो इतलो भियेता की आतां आपूण हेचेर एक्शन घेतलेलें आपलें कितें जातालें. आनी तुमी जर पळयलें जाल्यार ह्या जाग्या वयल्यान त्या जाग्या वयल्यान एका गार्डाची ट्रान्सफर करप, कारणा शिवाय ताका सोंतप, सस्पेन्शन करप, अशा प्रकारचे प्रकार जेन्ना वाडटा न्हू तेन्ना खंयचोच अधिकारी खंयचोच फॉरेस्ट गार्ड आपूण जंगल वांटोवपाक तयार जावचो ना. म्हाका सांग राजन बाब, तुज्या सत्तरीन हांवें म्हज्या एका आयतारच्या लेखान तो फोटोय छापला आनी हाजे पयलीं तो फोटो छापून वयला. तुज्या एका भागान वनाधिकाऱ्यांक हांगा येवपाक मनाय आसा अशे तरेचे बोर्ड लागल्या सत्तरीन. हें एक म्हाका कळना हें कायद्याचें राज्य? कायद्याचे जर राज्य आसा जाल्यार तो बोर्ड काडटाले आसले न्हू. एक्झॅक्टली. बट तो बोर्ड काडिना म्हणजे सरकाराक सुद्दां ही अराजकता जी आसा ती तांकां फुडें व्हरपाक जाय. आनी आयज सुद्दां तुमी जर कांय वाठार आसा ते निपक्षपातीपणान सरकार एक समिती
आमचे जे सगळे एडिटर आसा कांय जाण मोजके एडिटर जे रानांनी फिरतात तेंची एक समिती काडपाची आनी तटस्थ लोक आसात जे पर्यावरण क्षेत्रान काम करिना अशा लोकांची एक समिती काडपाची आनी फक्त चलात आमी ही जंगलां पळोवया कितें परिस्थिती आसा ती तुमकां सांगता हांव कांय जाग्यांची नांवां दिता त्या जाग्यार वचून आतां ह्या घडीक वचून तुमी पळयात करंजोळ गांवांतल्यान विरंजोळ चला साटरे देरोडे चलात आनी पळयात की बाबा आमची जंगलां सुरक्षीत आसा वाघ सुरक्षीत आसा आनी कितें सुरक्षीत आसा गवे येताले फोंड्या येताले म्हापसा येताले सगळे कडेन येताले गवे बरोबर पूण जंगलां आनी वाघ हो विशय परत वाघाचोच विशय कारण आमी जो इको सेन्सिटीव एरिया म्हणल्यार तातूंत भितर वाघाचें अस्तित्व म्हत्वाचें गोंयान भितर 5 वाघाचें अस्तित्व आसा हें परत सिद्ध जाल्लें आसा ह्या पार्श्वभुमीचेर जेन्ना 5 वाघांक लोक विश घालून मारतात आनी ताजी चवकशी जायना तातूंत भितर कोणाकच धरनात राजन बाबा हें कितें परत हो दिस इज अनार्की म्हणचें पडलें आमकां हय अनार्की ही एक प्रकारची अनार्की अरे जेन्ना एखाद्या मुद्देमाला सकट म्हणजे सरकार आसा अधिकारी आसा ते आपल्या एकंदर यंत्रणे मार्फत अपयशी ठरता तेन्ना ते गाराणे घालतात की देवा ह्या वाघाची कोणी नाकटां चोरून येयल्या ताका तूं पळय मागीर रातच्या भितरूच नाकटां येता हेचे वयल्यान कळटा म्हणजे लोकांचो देवाचेर विश्वास आसा पूण मागीर तिचेर चवकशी करून जे गुन्हेगार आसा तांकां धरप ना तांकां कांय शिक्षा दिवप ना असो आदेश आसा अलिखीत आदेश आनी त्या अलिखीत आदेशाचे बावडे ते अधिकारी जे आसा IFS म्हणून घेता स्वताक ते अधिकारी मूग गिळून गप्प आसा राजन बाबा म्हाका एक सांग जो म्हणटा की इको सेन्सिटीव झोन पुनर्विचार करात तोच वनमंत्री आसता हे हो न्याय खंयचो खंयचे कायद्याचे राज्य म्हणजे भारताचे जेन्ना आता भूपेंद्र यादव आसा आमचे एडवोकेट आसा ते स्वता ते ज्या पद्दतीन खंयच्या भाशणान सांगतात की जंगलाची राखण करात जंगलां सुरक्षीत दवरात तुमचे कितें प्रश्न आसा ते आपूण पळयता पूण हांगासर अशें आसा की अजिबात जंगलां सुरक्षीत दवरप ना तुमकां जाय ते तुमी करात इको टुरिजम करात इको टुरिजम अशा जाग्यार करात जंय अस्वलां येतात जंय पट्टेरी वाघ येता मागीर तेंच्यांनी वयचें खंय आतां हालींच 2 म्हयन्या पयलीं सुर्ला गांवांत एका मनशाचेर अस्वलान हल्लो केलो हेच्या पयलीं नेत्रावळीन सुद्दां अस्वलांचे हल्ले जाल्ले आसा कित्याक लागून बाबा अस्वलां मनशाचेर हल्लो करता मनीस आनी अस्वलांचें कांयच नातें ना अस्वलां काय मनशाकूय खायना ते मांसाहारी बी न्हू पूण ते कित्याक लागून हे करतात आतां हत्ती जी आसा कर्नाटकांतली हत्ती म्हापसा शहराच्या लागीं रेवाड्या गांवांत येता आनी रेवाड्या गांवांत मनशाक ठार करता ही कसली लक्षण आसा हे जर आमी चिंतूंक ना न्हू जाल्यार मनीस आनी जनावरां ह्यांच्या संघर्शानूच आमचें अस्तित्व आनी जनावरांचें अस्तित्व नानपयत जातालें आनी पृथ्वी जी आसा ती मनशाक रावपा सारकी नसतली हें आमी विसरूंक जायना एडवोकेट आनंद बाब गांवकार तुवें आतां राजेंद्राक आयकलो राजेंद्रान स्पश्ट सांगलां हांगा मनशाचें अस्तित्व जायच आदिवासी समाजूय जाय आमकां पूण ताजे बरोबर रानान राखपी जे पैकी जैव विविधता ती सांबाळपाक जाय हांगा रानान आमकां हत्ती जाय आनी वाघय जाय वाघ आसप म्हळ्यार रानां सामकी श्रीमंत आनी गिरेस्त आशिल्ल्याचें लक्षण वाघ कशे तरेन मारतात ते तुमी पळयलां आमी केन्नाच ही पळय जनावर आसात ताचेर केन्ना हें आमकां वाघ ही क्षेत्र नाका वायल्ड लायफ नाका अशें म्हणून केन्नाच कोणी सांग्यार तरी म्हाका दिसता की आज मेरेन कोणीच असो अपोज केलो ना पूण आतांच बाब केरकारान पळय म्हणलें की हत्ती शहरान येवपा लागले हाका जबाबदार कोण आज जर हत्ती किंवा गोवेरेडे किंवा बाकी जनावर जर गांवांत जर घुसतात जाल्यार ताका कारण इतलेंच की तांकां पोटा खातीर रानां कांय अवेलेबल ना कशें रानान लोकांनी अतिक्रमण केलें न्ही नेत्रावळी तर हांव सांगता तुमकां की ज्या जनावरांक रानां कांय खावपाक मेळना म्हणून रोयली खावपाक शेतान येतात हे जर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तांकां जर जे रानां खावपाक जर तयार केल्ली आशिल्ली जी झाडां जी हत्ती खातात किंवा जी झाडां बाकी जनावर खातात ती झाड जर आज जर रोयली आशिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जाल्यार ती जनावरां गांवां येनाशिल्ली सारके आज आमकां शेत रोवपाक मेळना केळ रोयल्यार केळी घडाय खावपाक मेळना आनी कसलेंय जे पळय करता आज सरळ सांगूं येता की झाडकणां तुमकां खबर आसतली बरोबर रोयिल्ली झाडकणां सगळीं मोर खावन वतात प्रत्यक्षांत जर करीत जाल्यार गांवांत जो पळय कश्ट पळय करता त्या कश्टकऱ्या लास्टाक हातां कांय उरच ना त्या वेळाचेर असो विरोध निर्माण जाता सरकाराची जबाबदारी आसा की बाबा जनावर जी रानां आसात तांकां जनावरांक सांबाळपाची जबाबदारी सरकाराची त्या जनावरांक आमी जे पळय शेत रोयतले किंवा आमी जो ऊस रोयतलो ताजेर कांय तांकां जगू दिवचे नात बरोबर पूण ह्या खातीर ह्या गोश्टीचेर चड प्रमाणात विचार जाता की आज परिस्थिती सांग्यारी तीच आसा जरी वायल्ड लायफ आमकां लागीं असलें वायल्ड लायफाक कांय फेन्सिंग ना किंवा ताका ट्रेंचीस कांय ना ज्या ताजी पलतडीन जनावरां रावतलीं पूण जनावरां सरसकट देंवून सगळीं गांवांनी भितर येतात
आनी लोकांक इतली पळय त्रास जाता पळय न्ही त्या खातीर सुद्दां लोकांलो खुबशा प्रमाणात विरोध आसा पूण हाजेर लोकांनी केन्ना विरोध केलोय बी नाशिल्लो पूण आज हो इको सेन्सिटीव झोन जेन्ना पळय मार्क केलो त्या लोकांक दिसलें की खंय तरी हाजी परत चड बंधनां आमकां लागू जातली आनी जनावरां जी पळय आमी धांवडावन घालता ती जनावरां गांवांन रावतली. राजन बाब हो आनंद बाबान एक बरो मुद्दो उपस्थित केला आणि रानाच्या कडेक रावपी बहुतेक लोकांचे प्रश्न सामके जेन्युइन प्रश्न आहात की आज एखाद्या बरोबर माकड येताले आतां मोठ्या प्रमाणाचेर मोर आमी 20 वर्सां पयलीं मोर पळोवंक नाशिल्ले आज ते गांवांत दिसतात म्हापश्या एरियेन मोर दिसतात युनिवर्सिटीन भितर पणजेक तेकून आज मोर दिसतात दुसरे अर्थ हत्ती तुवें म्हणलें तशें म्हापश्या लागीं आयल्यात वाघाचें अस्तित्व बिबटे वाघ आनी बहुतेक कडेन बिबटे आज दिसतात हे हाजो अर्थ असो म्हणूं येता की रानान तांचे खातीर खावपा खातीर कांय उरलें ना म्हणून त्या लोकांच्या वस्तीन येवपाक लागल्यात. आता रानां जर आमी पळयलीं काही मोजकी रानां सोडलीं न्हू जाल्यार बाकी सगळीं रानां म्हणजे जर आमी पळयलें की वेर्ल्या गांवांत गेले जाल्यार थंय भुंयपान्न आसा इतली सुंदर भुंयपान्न आसा लोकांनी ती राखून दवरल्या परंपरेन आदिवासी समाजाचें तत्वच आसा जैता पान्न आसा त्या गांवांत ते लोकांनी राखून दवरला. लोकांक खबर असलें की हे आमी देवाच्या नांवान राखून दवरतात देव म्हणजे कोण ही जनावरां हांगासली झाडां झोपां हे ते लोक मानताले आनी तेंच्यांनी राखून दवरलेले आसा पूण आतां नवीन जे म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जॉयन जाल्लेले आसा ते सगळे युरोपांतलो मॉडेल फॉलो करता आनी तेंच्यांनी आमचो वेळ सोंपत आयला हांव आनंद बाबा कडेन मागता निमाणें तुजें एक मत सांगचें. निमाणें म्हजी सांगपाचें मत म्हळ्यार आतां थोडक्यान हांवें एक नोटींग सुद्दां करून हाडिल्लें की आज जो पळय नेत्रावळी हांव बाकीची वचना सांग्या पुरतेंच उलयतां की सांग्यार आमची नेत्रावळी पंचायत रिवण पंचायत भाटी पंचायत आनी कुर्डी पंचायत 4 पंचायती आयचे तारखेक इको सेन्सिटीव झोना भितर येतात आनी हाज जर तूं जर पॉप्युलेशन वायज जर पळयत जाल्यार जवळ जवळ 20,000 लोक ह्या 4 पंचायती भितर रावतात त्याच बरोबर जवळ जवळ 4,000ची वयर घरां आसात. बरोबर हे लोक आज खंय तरी लोकां मना भंय जाल्या की तातूंत भितर स्पेसिफिकली क्लॉज जर 28 जर पळयत तो कन्स्ट्रक्शनाचेर बरयला नोटिफिकेशनाक तातूंत म्हणलां की फॉर द पर्पज ऑफ डोमेस्टीक जर सोडलें जाल्यार बाकी कन्स्ट्रक्शनाक खंय तरी ताका बंदी आसा त्या खातीर. थँक्यू आनंद बाब तूं एक म्हत्वाचो मुद्दो मांडला राजन बाब तुवेंय बी एक म्हत्वाचे मुद्दे मांडून एक शंका निरसन केलां आमच्या लोकांचें आनी निमाणें सांगपाचें जाल्यार तेंच की जर अभयारण्याक जर इको सेन्सिटीव एरियाक लोक जर विरोध करतात ताका पूर्णपणान जबाबदार सरकार आसा. सरकारच्या लोकप्रतिनिधी लोकां मदीं वचून जनजागृती करपाची गरज आशिल्ली. फॉरेस्ट रायट सरकार कित्याक जाहीर करना इतले वर्सां कित्याक पेंडींग पडल्या रानान खावपाक मेळना थंय अशे तरेची झाडां अशे तरेची पिकावळ सरकार कित्याक घेना की रानांतले जनावर येवपानात आनी दुसऱ्या अर्दान रानाचेर लोक हावळ हाडचे नात हाजे खातीरय लोक सरकार आनी एकूण यंत्रणा एकूण दक्ष कित्याक रावना हे अशे सगळे प्रश्न आसात. तातूंतल्यान लोकां मदीं गोंधळ निर्माण जाता तातूंतल्यान इको सेन्सिटीव एरियाक विरोध जाता. तुमी म्हत्वाचे मुद्दे मांडले आनी लोकजागृती करपा खातीरय तुमचे ह्या आयचे चर्चेचो खूब उपयोग जातलो अशें म्हाका दिसता. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.